खूप वर्सां जाली गोंयान काँग्रेस भाजपाच्या राजकारणान गोंय कशें काबार केला ते लोकांनी पळयला। गोंयचो आवाज ज्या रितीन संसदेन पावपाक जाय त्या रितीन केन्नाच पावूना। त्या खातीर येवपी लोकसभा वेंचणुकेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष 2 सिटांचेर वेंचणूक लढयतले। अजून कोण उमेदवार हे थारिल्ले ना, मात वेंचणूक लढयतले म्हण मनोज परब हांणी सांगला। आरडीएक स्कोर ब्युरो रिपोर्ट। लोकसभा इलेक्शनाक 2 सिटां तुम्ही हे करतले झगडटले म्हणून त्याच्या बाबतीत सांगा। हय, तुम्ही खूप वर्सां गोंयकारांनी पळयलें काँग्रेस बीजेपी जे राजकारण आसा त्या राजकारणान गोंय कशें काबार जालें आनी गोंयचो आमचो जो आवाज आसा, गोंयकारांचो जो आवाज आसा तो पार्लिमेंटान केन्ना ज्या रितीन पावपाक जाय तो पावोकूच ना। सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयची नवीन पार्टी आसा, यंगस्ट पार्टी आसा, लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी सध्या रिजनल पार्टी गोंयची आसा। सो आमी डिसायड केलें की ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा गोंयकारांचो आवाज पार्लिमेंटान पावोवपाक। ते मागीर रिवर नॅशनलायझेशन जावं, मागीर ती म्हादय जावं, नाजाल्यार कोल हब जावं, नाजाल्यार एमपीटी पोर्ट लिमीट जावं, अशे भरपूर इश्यूज आसा गोंयचे आसा जे पार्लिमेंटान केन्ना पावोकूच ना, केन्ना त्या रितीन ते प्रेझेंटूच जावंक ना, तेजेर केन्ना आवाजूच जावंक ना। सो हे सगळे पावोवपाक लागून आमी तयारीन आतां फुडले 2024 जे लक्ष 2024 आमचें मिशन जे चालू जालां पळय, हितून 2 सिटां आमी कंटेस्ट करतले। आतां जाता तितले बेगीन आमचे कमिटीज आसा पळय ते ऑलमोस्ट फायनल जाला, फक्त कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचे थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उरला, ते फायनल करून आमी तेंच्या कडेन मिटींग घेवन कॅन्डिडेट सिलेक्शन प्रोसेस चालू करता। तुम्ही म्हणून करता की हे सद्याक आहा पळय ते एमपीज फेल जाले म्हणून? टोटल फेल जाल्ले आसा ते सांगपाची गरज ना। तुम्ही पळयला तेंच्यांनी मॉडेल विलेज घेतलेले। आतां 4 दिनाच्या पयलीं सावयकर आसलो, सावथ गोवा जर सांगपाक गेले जाल्यार कोला विलेज घेतलो। ते कोला विलेजान तुम्ही वचून तुम्ही मुद्दाम पळया ते कितें गांवाची परिस्थिती आसा। टुरिजम जशें डेव्हलप जावपाक जाय आसलें तशें ना, बेजीक एम्युनिटीज लोकांक अजून थंयसर मेळना, थोड्या जाग्यांचेर नेटवर्क पासून ना। सिमिलर एट केरी, श्रीपाद नायकान केरी गांव घेतलो, त्याच्या पयलीं इब्रामपूर गांव घेतलो। जर हे सादे मॉडेल विलेज जे आसा आपले आनी 5-5 करोड वर्साक तांकां फंड येता, 5-5 करोड फंड येता आसतना जर मॉडेल विलेज जर क्रिएट करपाक शकना जाल्यार ते नॉर्थ गोवा फूल ना साउथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी 20-20 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी 200 गांव कितें कशें डेव्हलप करतले। सो हो जो तेंची इनएफिशियन्सी आसा आनी गोंयकारांचो आवाज पावोवपाची जी इनएफिशियन्सी आसा पळय ती इनएफिशियन्सी एक्चुअली चड जाल्ली आसा आनी ताका लागून आमी हे डिसिजन घेतले। सेमीफायनल आसलेले सेमीफायनल अशें ना कित्याक ना, सेमीफायनल अशें ना कित्याक आतां कंटिन्युअस इलेक्शन हेच्या फाटल्यान 2025 झेडपी इलेक्शन आसतलें, मागीर परते म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसतलें। सो हे कंटिन्युअस जी इलेक्शन आतां येतली ह्या फुडें ती सगळी आरजी कंटेस्ट करतली। बट लोकसभा जे इलेक्शन आसा हें आमच्या खातीर एक न्यू प्रोजेक्ट असो, न्यू एक्सपेरिमेंट आनी न्यू चॅलेंज आमकां लागून। सो ती चॅलेंज आमी एक्सेप्ट केल्ली आसा आनी ऑलरेडी आयच्यान आमी ते डिक्लेअर केला। सो फाल्यांच्यान आमचें काम म्हणटा ते ह्या डायरेक्शनान लक्ष 2025 ते चालू जाता। पूण टेंटेटिवली कॅन्डिडेट तुमचे कोण अजून काय ठरवंक ना, कित्याक आमचे सगळी कडेन अजून कमिटीज म्हणटा ते कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचे कमिटीज फायनल जाल्ले ना। एकदा ते जाल्या उपरांत सगळ्या वांगडा बसोन मेळोन आमी मागीर डिसायड करतले कोण कॅन्डिडेट आसलो।